दादोशी कोत्तलो. देव आमची कुशालकाय आनी सूख जावन आसा. तशेंच आयज आमच्या दोन प्रांतांत भलायके परीक्षितायेचो दीस म्हणटोच हो विशय पिडेंत आसलेल्यांक एक बोरवांसो दिता. तर बरें तशेंच वायट परिस्थितींत कुशालकायेचे तशेंच दुखाच्या वेळार देवा सोवे तोखता तसली कुशालकाय आमी सोदूंक आनी तातूंत आमी दादोशी जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आपातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायटादारार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत म्हज्यो सदांच वार मरिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kagut ko, somia kagut ko, Krista kagut ko, Krista kagut ko, somia kagut ko, somia kagut ko. Moy matevag usorki ani shantita chaistrak sosari solves pora deva suki charaya solpot veda deva papa. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या दूर वैभवा पासत
आमी तुका वाकांता सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिले तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे खोशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन जेरेमियास प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप सोरेस्पोर अशें म्हणटा मनशाचेर पातयेता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास देवता आनी सोरेस्परांताय आपलें मन पयस काडटा तो मनीस खोटो अरण्यांतल्या चिलकुटा सारको तो मनीस आनी कितेंय बरें आयल्यार ताचे पळोवन नजो करपल्ल्या सोड्ड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या कार्या गांवांत तो बिराड करतलो सोरेस्पराचे पातयेता तो मनीस सुभागी सोरेस्पोर ताचो बोरवांसो उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो ताचीं पाळां उदकाशीं पर्यंत पावता आनी गरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना ताचीं पानां हिरवींच आसतात बुकेन तानेच्या वर्सा ताका कांय हुस्कोना कित्याक ताका सदांच फळां जातात देवाचें उतरें देवाचे वडपकार ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जो मनीस सोरेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी सगळीं म्हणुया जो मनीस सोरेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी जो मनीस नुस्त्याची बूत घेवन चलना वोत पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी सोरेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा जबाब जो मनीस सोरेस्पराचेर विस्वास दवरता तो खरेंच भागी व्हांवत्या वाळ्याचे देगेक लायल्ल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कोदींच भावून पडना ताची पानां असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ जबाब जो मनीस सोरेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी पूण नुस्त्या मनशाचे अशें न्हय दुबावा वीण अशें न्हय ते कोण जाणोय वारें उबून वेता तसलें पळ बरे मनशाची वाट सोरेस्पोर राखता पूण नुस्त्याची वाट निसणटणांक पावयता जबाब जो मनीस सोरेस्पराचेर विस्वास दवरता तो खरेंच भागी बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्ल्यान ती पुनर्जीवन जावची नात
म्हूण तांचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्ल्यान ती पुनर्जिवंत जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावचो ना. आनीक क्रिस्त पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार तुमचोय भावात निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटोच जी क्रिस्ताचे एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बोरवांसो आनी आमी दवरता जाल्यार सगल्या मनशां आमची गोत अदीक चुचुऱ्यांची. पूण खरेंच जी मनशांची न्हीद न्हिदल्यात, जी मनाची न्हीद न्हिदल्यात तांचें प्रतन फळ कशें बापाक क्रिस्ताक मेल्ल्यांलो पुनर्जिवंत केला. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbes borak soy, sorbes borak soy, sorbes borak soy, soy, soy. Sorbes borak soy, sorbes borak soy, sorbes borak soy, soy, soy. कुशाल पोरीत आनी आनंद बरीत जायात, कित्याक स्वर्ग राज्यान मोठी व्हडली मजुरी तुमची. Sorbes borak soy, sorbes borak soy, sorbes borak soy, soy, soy. Sorbes borak soy, sorbes borak soy, sorbes borak soy, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू धर्मदुता बरोबर दोंगरार तान सोकला येवन एका मळार रावलो. थंय ताचे शिसाचो व्हड जमा एकठांय जालो आनी आख्या जुदायांतान जेरुसालेम सावन आनी दोर्या देगेच्या तीर आनी सिद्धोंतान आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. तेन्ना आपल्या शिसाचेर दोळे लावून जेजून म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, देव तुमकां दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी, तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो दुवेस करतीत, तुमकां सोबेतलीं भायरायतीत, तुमकां अकमानतीत आनी वायट म्हूण तुमच्या नांवाचेर बोगळातां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडक्यो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलोल्यांक तुमकां हाय हाय, तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांत तुमकां हाय हाय, तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयतीत तेन्ना तुमकां हाय हाय, तुमच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयचो सेवा धर्म आमकां उस्कायता दादोसपणाचेर. ती दादोस जातोली अशी एक काणी आमी आयकल्या आसतली. एक राजा आसलो, ताचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली.
पूण तो दादूस आसूंक ना, आनीक जाय अशें ताका दिसतालें. एक दीस ताच्या सपनांत एक आंच बुडवो कसो दिसता आनी तो ताचे लागीं विचारता तुका कितें जाय तें माग. आनी तो ताचे लागीं अशें मागता, हांव हात लायतां ती वस्त भांगार जावं. आनी तो ताका ही ताची वीश आहा ती दिता. सो जेन्ना तो खंयचे वस्तूक हात लायता तेन्ना तें भांगार जाता, सगळें भांगार. तो खुशाल जाता. जेवता ती ब्लेड भांगराची, पियेता तो ग्लास भांगराचो, सगळें भांगराचें, हात लायता तितलें. पूण तो पिसो विसोत्ता की जेवण ताचे मुखार आसलोलें तें हात लायता तें जेवणूय भांगार जाता. उदक पिवंक गेल्यार उदकूय भांगार जाता. उपरांत ताका आपले आशेची विकोठाय उगडास जाता, आशा. आनी हाकाच लागून उपरांत तो आंच बडवो कसो ताका परतून दिसती पडटा. आनी तो ताचे लागीं मागता की हें जें तुवें म्हाका दिलां तें व्हर, नाजाल्यार हांव भुकेन मरतलों. पूण तो आंच बडवो ताका अशें सांगता, जोरी तर हांवें हें सगळें व्हेलें जाल्यार तुजी आसा ती गिरेस्तकाय तूं रावता तें सगळें वेतोलें. आनी तो राजी जाता. आनी जेन्ना ही खास ताचे वेली वेता, ताचें सगळें वेता. जायती पावटी मनशाची गोत अशी जाल्ली आसा आयच्या संवसारांत. मनीस दाजोशी ना. कित्याक पासत मनशाची आस इतली वाडटा की मनीस चिंतिना त्या राजा भाशेन. ताची आस इतली वाडली, ताचे लागीं आसलें ते गिरेस्तकायेन तो दादोशी आसना. पूण ताका आनीक जाय अशें जातालें. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, मनीस जायते पावटी जिवितांत दादोशी आसना. आनी हाकाच लागून स्तोत्रकार 118 ह्या स्तोत्रान वळ 8 अशें म्हणटा, मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक अदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक अदीक बरें. मनशा ह्या पलक्या गिरेस्तकायेचेर, पलक्या वस्तूंचेर, पलक्या मनशांचेर विस्वास दवरप तें ताच्या परस देवाचेर विस्वास दवरप, देवाचेर विस्वास दवरून जियेवप तें गरजेचें. कित्याक पलक्या वस्तूंचेर विस्वास दवरून जियेलें जाल्यार मनीस निसणटणाक पावता. पूण देवाचेर विस्वास दवरून जियेलो जाल्यार जें कितें देवान म्हाका दिलां ताचेर विस्वास दवरून त्या दादूसपणान जियेलो जाल्यार मनीस देवाताय परत पावता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, मनशान देवान मनशाक सगल्यांक एकूच काळीज दिलां. आनी आयच्या सुरवातेक उतरांनी आमी आयकलां, देवान आमकां रचल्यांत जाल्यार मोग करूंक आनी बरेपण शिपडावंक. हें दोनूय आमच्या काळजांत आसूंक जाय. हें गरजेचें.
आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो आमची काळजां स्वताच देवाताय ओडूंक जाय. पूण आयज आमी पळय जाल्यार मनशाचें काळीज देवाताय ओडना. मनशाचें काळीज वोडटा गिरेस्कायेक, बोडायेक, आपस्वार्थाक, गौरवाक असल्या वस्तूंनी मनशाचें काळीज ओडटा. आनी हाकाच लागून आयचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवादी आमकां उगडास करता. मनशाचेर पाती येता आनी कुडीच्या बोळ्यार विस्वास देंवता आनी सर्वेस्परांत आपलें मन पयस काडटा तो मनीस खोटो. काय बरी उतरां. हें मनशाचें जिवीत जालां. आनी असलें जिवीत मनीस येता आयज काल संवसारांत. जाल्यार आतां पळयात फाल्यां आयली सावां आमची जायते फावटी आशा इतली वाडटा की जे पयशे दितात ते आमी घेता. आशा तीच हांव सांगतालो. काळीज खुंयच्या वाडटा ह्या पयशांक वाडटा. काळीज बरेपणाक वाडटा काय दिसोन येना. आनी हें आमी सोबे माजार करता. ते आडकां नाटकां केल्ले पयशे आमी घेता आनी मागीर 5 वर्सां तेच दुपेट पयशे तुमचे कडल्यान घेतात. हें उगडास करात. तेंच हांव म्हणटालो काळीज कोणा सोबें वडटा असले वस्तू सोबें. देव आमकां सांगता कसलेच भेदभाव करिनासतना बरेपणान स्वतान तुजें मोत मार. तुजें मोत विकूं नाका असल्या मनशाक. पूण आमी तें बेऱ्या काणार पडटा. म्हाका कित्याक पडलां तें आमचें जिवीत. तें हांव सांगतालो तें काळीज खुंयच्या पडटा ह्या वस्तूंक पडटा आनी हें आमी करता. देवाची भिरांत एक बार काळजांत पासूं आसना. हें आमचें जिवीत जालां. आनी हाकाच लागून जेजू खाय बरो आयची भाग्य आमकां सांगता. खाय बऱ्यो जेजू आमकां सांगता जें कितें आसा तातूंत खुशाल राव. खुशालपणान तुजें जिवीत सार. तें गरजेचें. पूण जायते फावटी असलें जिवीत जिवंक मनीस फाटीं उरता. आनी हाकाच लागून मनीस केन्नाच दादोशी ना जिवितांत. दादोशीपण येतलें जेन्ना आमचें काळीज देवाताय आसतलें. तेन्ना खरी दादूसकाय आमकां मेळटली. तें गरजेचें. आनी हेंच आमच्या जिवितांत आमी करूंक वावरूंक जाय. जायते फावटी मनशा मदें आमी ओतोर कोत्ता. सगल्या मनशांक देवान रचल्यात. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. सगल्यांक आमकां एकूच काळीज आसा. पूण तरी पूण मनीस जायते फावटी मनशा मदें ओतोर कोत्ता. जाती कातीचो धर्माचो आमी पळयता. दुसऱ्यांक वायट उतरांनी उलोवप, गांठी मोडप आनी कितें मोडप अशें आमकां सोबता काय. जोरी तर आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं जाल्यार असली ओतोर आमच्यान करूंक जाता काय? दुसऱ्यांक आमी किकोन करूंक जाता काय? जायना. कित्याक आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. देवान आमकां रचल्यात. म्हणटच भेदभाव करिनासतना एकवटान मोगान जिवंक देव आमकां आपयता. वेगळोचार करिनासतना. हें गरजेचें. असले मनीसूय येतात जे मनशांक दोशी करतात असले वायट उतरां उलोवन. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. आमी जायते फावटी विसरतात. आमचें रगत सगळ्यांचें एक. दुसऱ्याचें रगत धवें आसा काय ना. सगळें रगत एक. पूण जायते फावटी आमचे मदें असलो भेदभाव करूनचे येतात. आनी फायदो कोणाक जाता? फायदो ह्याच मनशांक जाता जे आमकां दोशी करूंक भोंवतात. ताकाच लागून
प्रतीच्या बाबा भयणानो दादूसपण मेळटा जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरेपण करता दुसऱ्यांक बरेपण करून तांकां बरेपण दिता आनी हे आमी पळयता जितली आमी दुसऱ्यांच्या मोगांची येता दुसऱ्यांक बरेपण करता तितली काळजाक संतोष आनी दादूसकाय मेळटा आनी हे जायते मनीस आमकां शिकयतात हे आमी जायते फाटी विसरता कित्याक मनशाचें काळीज आपस्वार्थी आनी आपस्वार्थान आमी जियेता आपस्वार्थ काबार जायना म्हणटा ती आशा काबार जावची ना पूण उगडास तर इतली आशा तूं करताय आनी इतलें तूं आडका नाडका करून एकठांयताय ती गिरेस्तकाय तूं इंगास दवरून वेतलो हे जायते पावटी आमी सजमना आनी हे मनीसूय सजमनात देवा मुखार आमी उबी रावंक जाय कितें घेवन रावतल्या गिरेस्तकाय पयशे ना जे कितें बरें ह्या संवसारांत केलां तें घेवन आमी देवा मुखार उबी रावंक जाय आनी हाकाच लागून कितें बरें कितें वायट हें दोन घेवन तूं येतलोय आनी हें तुका देवाताय दादूसकाय दितोलें ओ तुजें जिवीत निसणटणाक पावयतलें हें जायते पावटी आमी विसरता तो प्रतीच्या बाबा भयणानो असली आशा धरून जियोवची न्हय संवसारांत वस्तूची पयशांची दुसरी असलें जिवीत जियोवचें न्हय आनी असलें जिवीत जियेलें जाल्यार तूं केन्नाच दादोशी आसचो न्हय संवसारांत दादोसपण तुज्या जिवितान तुज्या कुटुंबांतूय आसचें ना आनी हाकाच लागून बरेपण करूंक शीक बरें दुसऱ्यांक करूंक वच तें गरजेचें आनी हेंच करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता तरीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया उबी रावया आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया सतमानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो आकवार मारिता जल्मलो पोंच काल ताणें खूब सोंसलें ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतांच्या मेल्ल्यांची मुजबी करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एकचार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबान सगल्या यादनिकांनी तशेंच मोटव्याशांनी भाग्यांचें जिवीत जिवंक आनी क्रिस्ती पोरजेक जेजूचे राजाचे तत्वांचे उत्तम नमुने ते जावंक पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका गोंय प्रांताच्या विधानसभेच्या वेंचणुकेक पोरजेच्या हुस्क्यान भरलेले गोंयचे पर्यावरण राखतात तसले आनी सोमेस्तांचे बऱ्याक पडटले कायदे काडटात तसले राजकीय फुडारी फावो जावंक गोंयच्या प्रांता पासत मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता
क्रिस्ती भावा भयणीनो, विधानसभेचे वेंचणुकेक मत मारपाचे निर्णय घेतना आपली क्रिस्ती तशीच नागरीक जबाबदारी पाळतना गोंय राज्याचे बरेपणा खातीर बरे आनी फावो तसले फुडाऱ्यांक तांणी मत मारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. कोविड-19 ही महामारी आजून आख्खो जग बोर वचता. तशेंच कॅन्सर, HIV, एड्स, TB असल्या पिडेक सांपडोन जायतो लोक वलवलता. ताचे हे पिडेंत दोतोरांचो, नर्सींचो, कुटुंबाचो आनी समुदायाचो सांगात फावो जावंक, तशेंच सगल्यांच्या मागण्यांच्या आदारान देवाची कृपा आनी पेकवणी तांकां फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापाय, थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पवित्रोड्या मुखार बापा एकूच दवो. जेसू निर्मल भुरगो तुजो, उंड्या भितर लिपतात कोण्यो. तशी जेजू सवे सगली किरकोळ पातकी भुरगी तुजी. गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी. जेसूचे साने आमी, जेसूचे साने आमी. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांनी बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितो निर्मळ जावं. आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजे खोशेक पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी स्वर्गीचो इनाम आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आमी पाळटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारां सासनाच्या देवा सर्व काळ्या सर्व जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मा दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सुरयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलीं आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवो स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu, surgami som sargola,
तुझ्या वैभवान उसळकी तुका सोय उसळकी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसळकी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गोट पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एक आळशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडाय रगो शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तेका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कुवार मारी देवाचे माये संगाती तिचो पती भाग्योवन सुजे भाग्योवन दौर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय समकायो तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां कांयनेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर्म दुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाला तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर
देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी हो जावन आसा जेजू जो आमकां कोरी दादूसकाय दिता आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी नेटोवंक आपयता हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगलीं आमी सुभागी सोमयातून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकल्याच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली 고시모난 지건 고리 고렌트 바기 고시모난 지건 고리 고렌트 바기 Sorgiceras Corenstace Cosimonan Jikon Gorim Corentbagi Kalsan Jikon Dolobkati Corentbagi Pritveche das Corentstace Cosimonan Jikon Gorim Corentbagi Cosimonan Jikon Gorim Corentbagi Sorgiceras Corentstace Cosimonan Jikon Gorim Corentbagi Ata Jikon Rodon Korta Corentbagi Tangka Pusmon Corentmelta Cosimonan Jikon Gorim Corentbagi Cosimonan Koron Gorim Corentbagi Sorgiceras Corentstace Cosimonan Jikon Gorim Corentbagi
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, स्वर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेलोले आत्मे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसून आमी सदांकाळ आशून निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. अनाउन्समेंट शेवटाचें गीत जाल्या उपरांत सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वलख कर. मोच्या देवा कारगांव दितलो, ताचे नांव सदांच वगंतलो. मोच्या देवा कारगांव दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळी तुजी पदकां, तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मरणांतलो तुका सोडवण दिता. तो काकलुतीन मोगान तुका भरता. मोच्या देवा कारगांव दितलो, ताचे नांव सदांच वगंतलो. मोच्या देवा कारगांव दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना.